एकोशे पोमुरपा ओलावली या गावचे भाव भयणां सगळ्यांना जमलेली आहा. हे स्वतंत्र सैनिकाचे स्तंभ हांगा आता. हांगा आमच्या गावचे 5 जण स्वतंत्र सैनिक फ्रीडम फायटर्स हांगासून शहीद जाल्ले, आमच्या गावचे शहीद जाल्ले. कित्या खातीर शहीद जाल्ले? या आमच्या लायफाक आयज फुडें फ्युचराक आमकां प्रॉब्लेम जावंक जायना म्हणून. हे डिस्ट्रॅक्शन आयज करता पळय तेंच्यांनी चिंतून आसले, तेंच्यांनी आपले स्वताचे लायफ सॅक्रिफायस केल्ले. कित्या खातीर? आमी सुशेगाद रावनी फ्युचर जे जनरेशन आहा पळय ते बऱ्या भाशेन जगोनी म्हणून. पण आयज कितें जाला, आयज 5 वर्साचे सरकार येता पळय हे अशें डिस्ट्रॉय करता की ते आनी फुडले 5 वर्साचे पासून चिंतना. तशेंच आमची कितें आहा आतां, आयज आमी प्रोटेस्ट कॉल केलो, गांवांत पावस खूब पडलो, बट तरी सगळे लोक आयज भाव आमचे जमले. तितून सगळ्यांक हांव धन्यवाद करपाक सोदता पयले खेप. सेकंड आमचो आयज पॉयंट कितें आहा, 2 वर्सां जाली आमी आतां कोर्टान मॅटर्स घालता. हांव श्रीपाद नायका कडेन गेलो. श्रीपाद नायकान सांगलें म्हाका सीएमा कडेन डिस्कशन करूंक करता म्हणून. विश्वजीत राणेन सेम एश्युरन्सीस दिले. सो एवरी टायम सेम एश्युरन्सीस मेळटा. सो आमी ह्या सरकाराचेर आनी ट्रस्ट करपाचें हें काय उरलेलें ना. सो आयज मागता तुमचे कडेन हे आमचे दोंगर जे आहा पळय हे आमकां सांबाळून दवरून दी आनी आमकां बऱ्या भाशेन जगोनी. आतां हो जो दोंगर आहा पळय पळोवंक वचत जाल्यार साल्वादोर दू म्हणून ओलावली आहा पळय ओवरऑल वयरसून पळयत तुमी जाल्यार तितलोच दोंगर आहा. हेच्या फाटल्यान पळयत जाल्यार पर्वरी आहा. आता हे ग्रीन लंग्स ही आमची उरलेली आहा. ग्रीन लंग्स म्हणजे कितें, जे झाडां आसता पळय ते ब्रिदींग करपाक जाय आमकां ऑक्सिजन जाय जाल्यार आमकां ह्याच ग्रीन लंग्सासून मेळटले. जर तुमी हेवूय डिस्ट्रॉय करतले जाल्यार फाल्यां पर्वरचे लोक आहा पळय पर्वरी कॉबार जाल्ले आहा. पर्वरी आनी ग्रीन लंग्स ही उरलेली ना काय. हे इतलेच जे नेचर उरला पळय हितूनसून आमी प्रोटेक्ट करपाक मागता. आनी तो आमचो प्रोटेक्ट करा म्हणून ह्या असेंब्ली सेशनाक आमी तुमकां मागता की तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करचो आनी पोमुरपा हिल्स जे आहा पळय ते नो डेव्हलपमेंट झोनान डिक्लेअर करून दिवचो.